धाडस करून ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत आपण उडी मारलेली आहे. एक अपक्ष उमेदवार म्हणून त्याची एक लौकिकता तयार झाली आणि आज जेन्ना ही दोघां भितर म्हणजे भाजप आणि गोवा फॉरवर्ड ह्यांच्या भितर जेन्ना ही लढाई तीव्र झाली तेन्ना तेणे एक पावल फाटी मारून एक धाडस केलें की गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जी रिजनल पार्टी आसा, विजय सरदेसाई त्याचे नेतृत्व करता, अशा पार्टीक अट्रॅक्ट जावन हांगासरलो आमचो गोवा फॉरवर्डचो धारगळ मतदारसंघाचो जिल्हा पंचायत उमेदवार बाब अनिकेत साळगांवकर हेका सपोर्ट करपाचे जे तेणें उघडपणे धाडस केले आणि जाहीर रित्या तो हांगासर आपण डिक्लेअर करतलो म्हणून ही आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. सो आयच्या प्रेसाक हांव चड आनी डिटेल्सान वचना, कारण हो मुद्दोच मुळान आसलो. हो उदय मांद्रेकर हो गोवा फॉरवर्डाक टेको दिता आणि आमचो उमेदवार बाब अनिकेत साळगांवकराक हेका सपोर्ट करून तेका हांगासून जैतिवंत करपाक हो तेचोच वांटो आसतलो. उदय मांद्रेकर उलयता, जिल्हा पंचायत धारगळ मतदारसंघातलो अपक्ष उमेदवार. सगळ्यात पयलीं म्हाजो जो निर्णय आसा हो रायट टायमाचेर निर्णय आसा आणि हो म्हाजो निर्णय टर्निंग पॉयंट ठरतलो. धारगळ मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निकालाचो टर्निंग पॉयंट हो म्हाजो निर्णय ठरतलो. आमी मतांचेर या नाका, 150 मतां सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसतात. कित्याक फाटले 2 जर निकालाचेर आमी लक्ष मारीत, 2015 सालान दीपक भाई झडपी निवडणुकीक आसलो आनी 110 मतांन पराभूत जालो. जर 70 मतां जर फिरलेली जाल्यार दीपक भाई झडपी जातलो आसलो. कालची निवडणूक घ्या 20तली, ते मनोहर धारगळकर 60 मतांनी जिखलो, 40 मतांचो फरक पडलो. तेका लागून म्हणटा की आयची लढत आसा धारगळ मतदारसंघाची सरळ लढत आसा बीजेपी आणि गोवा फॉरवर्डाच्या मदीं. तर म्हाजो निर्णय आसा हो रायट टायमार निर्णय जाला आणि तो टर्निंग पॉयंट ठरतलो ह्या निवडणुकीक. आणि अवघ्याक हो सुद्धा निकाल खूप कमी मतांन जातलो, 300 मतां भितर निकाल येतलो. म्हणून 3000 किंवा 2000 मतांनी कोण जिखचो ना. जर कोणाक दिसता तो भ्रम आसतलो. 1000 मतांनी जिखचो ना, 300 मतां भितर निकाल जातलो. तेका लागून म्हणटा की म्हाजो निर्णय हो टर्निंग पॉयंट ठरतलो. सगळ्यात पयलीं हांव आतां अनिकेत साळगांवकराक कित्याक सपोर्ट करता, तर तो म्हाजो मित्र आसा, सगळें बरें आसा. दीपक भाई म्हाजो मित्र, पूण सगळ्यात व्हडलो हातून कारण आसा तो जिताचो जो कॅन्डिडेट आसा तेका म्हाका पराभूत करपाक जाय. कित्याक तर जितान म्हजो विश्वासघात केला. मी 10 म्हयन्या पयलीं निवडणुकीचो प्रचार सुरू केल्लो जिल्हा पंचायत म्हणून, आणि जितान म्हाका सांगलें तूं अपक्ष राव म्हणून. कशें जालें खबर, आनी लास्ट टायमार तेणी तिकीट भलत्याकूच दिली. तो सुद्धा त्याच्या मतदारसंघातलो वोटर न्हू, मांद्र्यातलो. फाटल्या निवडणुकी आमी जीव तोडून जिताक वावरलेले. आमचोच विश्वासघात करतना बाकीच्या मतदारसंघान जे तिकेटी दिले, फॉर एक्झाम्पल मांद्र्यान, थंय तेणी कोणाक तिकेटी दिले, जी दुसऱ्या विरोधी आमदाराक वावरलेले कॅन्डिडेटा वावरले तांकां तिकेट दिल्या. आमी स्वता वावरून आमकां तेणी आमच्या अगेन्स्ट गेलो आणि इतके करतना आमचो विश्वासघात केलो. तेचो खंय तरी म्हाका तेचो कॅन्डिडेट डिफीट करपाक जाय म्हणून मी 2 पावलां फुडें वचून अनिकेत साळगांवकराक सपोर्ट करता. कित्याक तरी सरळ लढत आसा म्हणून आमचें इंटेन्शन एकूच आसा की जिताचो उमेदवार आमकां पराभूत करपाक जाय. खरें म्हटल्यार 10 म्हयन्या पयलीं एक इच्छा आसली की जिल्हा पंचायत निवडणूक जिखपाची आणि सदस्य जावपाची. पूण योगायोगान कालांतरान सगळें परिवर्तन जायत, चेंज जायत गेलो आणि सध्या तर अशी बिकट परिस्थिती जाल्या की ज्या कारणां खातीर मी जिताक वावरलेल्या कारणान जिताचे जे मनीस आसले तेच म्हाजो ग्रूप आसलो, तेच मनीस म्हाजे आसले. आनी जितान तांकां ब्लॉक केले, म्हाज्या विरुद्ध तांकां हें केलें, तयार केलें. तेका लागून दुसरे जे पार्टीज आसात, काँग्रेस पार्टी किंवा सोपटेचे कार्यकर्ते, तेंचे कडेन मी अपेक्षा धरूं शकना आनी तेंच्या हेचेर मी फुडें वचूंक शकना. तर म्हाका आतां कठीण दिसता फुडें वचपाक. तेन्ना म्हाजो जो काय सपोर्ट आहा तो अनिकेताक दिवपाचो आणि अनिकेताक विजयी करपाचो. कित्याक दोनूय निकाल फाटल्या 10 वर्सांत दोनूय निकाल घेत जाल्यार 150 मतां भितर येयल्ले आसात. तेन्ना खंयची मतांचें गणीत आमी करया नाका. सपोर्ट हो खूब इम्पॉर्टंट आसा आणि ती काळाची गरज आसा. आतांच तुमकां खबर आसतली की आमचो मित्र तुये गांवचो पंच मेंबर श्री उदय मांद्रेकर आणि धारगळ मतदारसंघांतलो एक उमेदवार इंडिपेंडंट, आज त्यांनी जे धाडस केला की म्हाका सपोर्ट करपाचो, सो हांव शब्दच ना उलोवपाक की हांव तेचो ऋणी आसा. आणि दुसरें म्हणजे ही जी फायट जी आसा ही आमकां बीजेपीक म्हणटात ते आमकां धडो शिकोवपाक जाय. आणि आज काळाची म्हणटात ती आज गरज आहा की बीजेपीक घरा बसोवपाची. सो तेका लागून आज जो उदयान जो धाडस केला हांव तेचे परत एकदा हांव तेचे आभारी आसा.